नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। ह्यान फुडें मळ्यान येवची ना बुट्टी सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। फ्लड वॉटर पंपिंग स्टेशनाचे केले उक्तावण। पावसाचो गोंयभर खवदर। रस्त्या उदका पोंदा बेतला एक बायल गेली व्हांवून। सोद मोहीम चालू। उटंगराच्या पावसाक लागून बाणावले हुवारी परिस्थिती। आमदार वेंझी वेगासान केली पळोवणी। भांगरा पदक जैतिवंत खेळगड्यांक दितले सरकारी नोकऱ्यो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। मेर्शे कदंबा बशीक अपघात। काय प्रवाशी जखमी। आणि जनता दरबारात लोकांच्यो समस्या आयकून घेवप की तांचेर फोग काडप। समाज वावुरप्यांचो मंत्री काब्रालाक प्रश्न। आणि आता खबरो विस्तारात। भरपूर प्रमाणात पावस पडल्या उपरांत पणजेच्या मळा वाठारांत आता हुंवार येतालो। मळा वाठारांतल्या तळयेन पुरायपणान उदक भरून ते लोकांच्या घरांनी घुसताले आनी व्हडलो हुंवार येतालो। हे जावचें न्हय ह्या खातीर आता उदका पंपिंग स्टेशन उबारला। देखून आता कितलोय पावस पडलो जाल्यार मळा वाठारांत हुंवार येवचो ना अशी खात्री मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। हुंवार येवचो न्हय म्हणून बुधवारा मळा वाठारांत फ्लड वॉटर पंपिंग स्टेशनाचें उक्तावण केलें। त्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। आम्ही आत्ता हांगासर ऑपरेट करपाचे आसा। इट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ दीस प्रोजेक्ट विच इज इन 15 crores of rupees फ्रॉम द स्मार्ट सिटी गिवन टू द WRD। आणि हितून 3 कनेक्टिविटी घेता। एक इट इज एन ड्रेनेज कनेक्टिविटी। पुराय मळा लेक तेकोन आशिल्ली सगळ्यो ड्रेन हाडून आमी मळा लेकान सोडल्या। सो दॅट उदक आसपासचे आहा पयलीं म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनूय जालें ताका आमी म्हणूंक शकतले। ड्रेनेज कनेक्टिविटी केल्ल्या कारणान सगळें उदक मळ्यांतल्या लेकांत येतलें, मळ्यांतले लेक भरले वतले। सेकंड, इन्क्रिजींग द स्टोरेज कॅपेसिटी ऑफ मळा लेक। पयलीं मळा लेक उथळ आशिल्लें, आमी तें आतां खोल घातलां म्हणून तेजी इन्क्रिजींग कॅपेसिटी वाडल्या। स्टोर करपाची भितर उदक कॅपेसिटी जी वाडपाक जाय आसली पयलीं ती वाडयल्या जेणे करून चड उदक स्टोर करपाक शकतले। थर्ड, इट इज इन कंट्रोल ऑफ द एंट्री एट अ हाय टायड टायम। हाय टायडाच्या वेळार क्रिकांतल्यान उदक जे लेकान येतालें ताजी एंट्री जी आसा ही गेट घालून आमी कंट्रोल केल्या। इट इज ऑटोमॅटीक गेट एट ड्युरींग द हाय टायड वील क्लोज दॅट गेट सो दॅट हाय टायडचें उदक हे लेकान येवचें ना। ही तिसरी सिस्टम आमी ह्या प्रोजेक्टाची आसा। आणि चौथी विच इज एन फ्लडिंग पंपिंग स्टेशन म्हणजे आता पळयल्ले आमी 5 पंप ऑल टुगेदर रायट बदाम 5 पंप घातल्या ताणी कॅपेसिटी आनी ते सांगला सगळें उदक मळा लेकांतले येवटेंतल्यान काडून परत क्रिकान घालप म्हणजे ह्या मळा लेकाचे उदकाची कॅपेसिटी ही वाडोवूच येवप ना। ते आसा तितकें उदक काडून जशें क्रिकान घातलें त्या क्रिकांतलें उदक परत एकदां मांडवीक वयतलें हे फ्लडिंग स्टेशन। आणि त्याच्या उपरांत फूल फ्लेज पंप हाऊस जो आम्ही त्याच्या खातीर बांदला म्हाका दिसता। आणि सराउंडींग एप्रोच रोड अँड डेव्हलपिंग सराउंडींग एरिया इतकेंच न्ही, हे करता आसतना सराउंडींग एप्रोच रोड आसा पयलीं तेय आमी डेव्हलप केल्या। म्हणून हे सगळें करता आसतना सगळ्या मळ्याकारांक हांव सांगपाक सोदतां मळ्यांतल्या परिसरांत जे लोक रावता हाज्या फुडें भिवपाची गरज ना, तो पूर येवपाचो ना। हे खास करून मळ्यांतल्या लोकां खातीर ह्याय पावसात भिवपाची गरज ना। आणि इन फ्युचर सुद्दां कित्याक सांगलें हांवें की तितक्या कॅपेसिटीचें पंपिंग स्टेशन आसा
आमी जी फ्लड कंट्रोल गेट घातल्या पळय न्ही त्या गेटीचेरय आमकां विश्वास आसा म्हणून हांवें सांगलां हांवें प्रॅक्टिकली जे ऑपरेशन्स पळयलां दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट म्हणजे सेकंड प्रोजेक्ट इन द स्टेट आमी जो हांगा ऑपरेट करतले. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारयत पावसान गोंयभर खवदळ घातला. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन उदक सांचून राविल्ले. राजधानी पणजे सयत जायते कडेन रस्त्या वयल्यान उदकाचे पाट व्हांवताना दिश्टी पडटाले. बेतला जाल्यार दोग बायलां व्हांवून ओडपाची घडणूक घडल्या. तातूंतले एका बायलेक वाटावपाक यश आयलां. उटंगराच्या पावसाक लागून बेतूल नाकेरी किटळ व्हाळ उपन वतना दोग बायलांक व्हेली. तातूंतले एके बायलेक वाटावपाक यश आयलां जाल्यार दुसरी बायल उसरा मेरेन मेळूंक नाशिल्ली. राजधानी पणजींतल्या रस्त्यांक जाल्यार व्हाळाचें स्वरूप आयलें. पणजेंतल्या रस्त्यांचेर दोपरभर उदक सांचून रावलें. ह्या उदकांतल्यान गाडयो काडटना गाडयो चलोवप्यांक नाका पुरो जालें. वास्को शारानूय रस्त्यार उदक सांचून रावलें. उदकान तुबून राविल्ले वास्को रस्ते पळयले जाल्यार हे रस्ते काय पेंवपाचें तळें हेंच कळपाक मार्ग नाशिल्लो. गटारां कोयरान तुबल्यात ताका लागून उदक वचपाक वाट ना. समाज वावुरपी शंकर पळजीन ह्या प्रकारा वेल्यान तिडक उक्तायल्या. एवरी इयर आमी गेल्या वर्सा सुद्दां हांवें रिक्वेस्ट केलेली की हे जे गटर्स आहात न्हू हे प्री मॉन्सून वखदां हे क्लियर जावपाक जाय मरे. तुमकां म्युन्सिपालिटी कडेन पयशे ना तुमचे कडेन, लेबर ना तुमचे कडेन. हे मेन मरे वास्को सिटी मरे ही वास्को सिटी आनी वास्को सिटींतली म्युन्सिपालिटी ही ए ग्रेड म्युन्सिपालिटी दिसता ही. जाल्यार हें तुमकां जर सादें काम जर जायना न्हू म्युन्सिपालिटीन बसले ते रिजायन जाया आनी कॉन्सलर कोण नाका आमकां. तुमी घाला फोणान आमकां. अरे प्रॉब्लम पळय रे हे टू व्हिलर वाले तांकां रोड पळय 1 मिटराचो सुद्दां रोड मेळना. ह्या उदकान आतां म्हाका सांग सायडीच्यान बस वयता आनी तो टू व्हिलर वयता चुकोन जर सपोज गाडये पोवना बीन येयलो कोण रिस्पॉन्सिबल रे. एवरी इयर आमदार बदलले पूण हे ही पॉलिसी बदलना मरे हेंची. अरे गटर क्लीन करपाक जायना. गटर क्लीन करूंक जायना तुमकां. कितें उठला रे तुमचेर. कसली कामां करतले रे कसली कामां करतले रे. दाम बाबाच्या स्थळार येतात आनी इलेक्शनाच्या टायमाचेर आश्वासनां दितात हांव हें करतलो हांव तें करतलो सगळें करतलो कितें आनी मागीर फटिंगपणां करतात. सादें जर गटर क्लीन जायना न्हू घरा बसा वता आनी हे वर्साच्या वर्सा आमी सोंसतात. कितें रे ल्हान ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय आपल्या स्कुलान पावोंक वयता टू व्हिलराचेर आनी ते स्कुलान ती गाडी गेली काय मागीर भुरगीं भिजतात आनी ती भिजलेली भुरगीं वचून शाळेन बसतात. तांकां जोर येयलो थंडी येयलो कोण रिस्पॉन्सिबल. कितें रे तुमकां जाय तें करतले. गटर क्लीन करूंक जायना. ते पुलीस क्वॉर्टर्स त्या पुलीस क्वॉर्टर्सान सद्दां हे गाडयेचे सगळो स्प्रे तेवटेन तेंचे गॅलरीन वयता सद्दां तांकां भोगचें पडटा. ते पुलीस क्वॉर्टर्सान एवरी इयर पुलीस क्वॉर्टर्साच्या दारान तेंच्या उदीक सांठवलेलें आसता. ही घाण ते सोंसतात. कितें रे कसलें उदीक तें आमकां खबर ना. कोण देवळान वयता ते सगळे उदीक हांगाचेर घेवन देवळान वयता. कितें रे ही बुरशेपणां करपाक तुमी जाल्यार लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकप्रतिनिधी म्हणपाचे रे तुमी. लोकां खातीर काम करता कोणा खातीर वावरतात रे. हे अदानी आनी जिंदाला खातीर वावरतात. आयज पळय तो सत्यानाश केला मरे वयता त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे प्रॉब्लेम आहा आनी आमी वास्कोकार जाले हे डेली वर्साच्या वर्सा सोंसता. कितें रे आनी ही जर कामां तुमचे कडेन जर जायना सपोज तुमी घरा बसल्या बरे. आमकां नाका आसले कॉन्सिलर आनी आमकां नाका आसले आमदार. गोंयभराच्यान आमचे खबराकार. सरकारान वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर बांदिल्लो जाल्यार बाणावलेंत हुंवाराची स्थिती निर्माण जावचीच नाशिल्ली. वेस्टर्न बायपास रस्त्याच्या कामा खातीर शेतान मातयेचो भराव घालतात. ताका लागून पावसान उदक तुंबता आनी शेतां बुडटा. ह्या खातीर शेतकऱ्यांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस सांगता. बुधवारा हुंवार आयिल्ल्या बाणावलेच्या तळेबांद आनी मुघल वाठाराची पळोवणी आमदारान पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो. इम्प्रॉपर प्लॅनिंग तुवें जोरी तरी फिश मार्केटाक असो नुवे बायपास चोयल जाल्यार ते जंक्शना कडेन 2 मीटर कलवट आहा. घस करून उदक येता दिसून बट डेट इज नॉट सफिशियंट एज आय सेड. कलवट शुड बी 8 मिटर्स थिंगा आनी ते तिनी 8 मिटर वचपा जाय. टेक्निकल फॉल्ट आहा हिंगा कित्याक तें उदक काबार जाता म्हणून हिंगा ऑलरेडी हाय टायड कोतोन जाली सो तें उदक काबार जाल्लें ना आनी पावस येयलो. यू अंडरस्टूड वॉट आय एम सेयिंग. ते बॉक्स पावना थिंगा फिश मार्केटाक आहा तें आनी एक गाडी फिश मार्केटाक आहा आनी एक गाडीन तो बंदारा बांदिला. आनी म्हाका सदां there was one farmer today at Sarawlim who mentioned somebody mentioned about that bandara. The band oir kale banda height kide so ing banda height so
बांदा हायट कितें आनी बांद वयर काड म्हणून कितें. सो ते जाग्यार बांदा हायट क्रॉस जाली, उदक भायर येयल ना आनी थिंगसोन वयर हायटीचेर इतली उदक इज गोईंग टू डिफरंट लेवल नाव. थिंग सकयल येता बाणाल्यान. सो एवरीथिंग विल गेट प्रेशरायज न्हू. तू व्हड बालदी आसून धाकटे बालदी उदक शेवटी जाता. थिंग व्हड बालदी आहा. इन लोकल टर्म्स लोकांक समजपाक सुराले बंदारा बांदून बालदी व्हड केल्या न्हंयची आनी हिंग सकयल बालदी आमगे धाकटी आहा. व्हड बालदी आसून धाकटे बालदी उदक येता आनी घस घस करून मागीर पतर येता इन लोकल लेम एंड टर्म. So this is the problems that everybody is combinedly doing and sufferers are we. Government is also aware of this. But that is the PWD and WRD who is taking the construction of the road. They should be consider the situation. They consider करून करपा जाय आशिल्लें. आमची ऑथॉरिटी हे तयार आसतले सपोज फ्लडिंग जाल्यार शिफ्ट देम टू द शेल्टर. अंदू बर्लिनात जाल्ल्या स्पेशल ऑलिंपिक सर्तीत पदकां जिखपी खासा क्षमतेच्या खेळगड्यांक रोख इनामां जाहीर केल्यात अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. बुधवारा दोनापावला आयोजीत केल्ल्या भोवमान सोहळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. तशेंच भांगरा पदक जैतिवंतांक 5 लाख रुपया आनी सरकारी नोकरी जाल्यार रुप्या पदक जैतिवंतांक 3 लाख रुपया दितले. तशेंच कांस्य पदक जिखप्यांक 1 लाख रोख रक्कम दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. स्पेशल ऑलिंपिकात जेणे गोल्ड सिल्वर आणि ब्रॉन्झ मेडल हाडला ताका 5 lakhs 3 lakhs आणि 1 lakh रुपीज सरकारा कडल्यान मेळटले. आणि गोल्ड मेडल हाडला पूण प्रॅक्टीस आसा आमची. वी आर गिवींग देम द गव्हर्मेंट जॉब फॉर द स्पेशल ऑलिंपिकाक विथ सेम रूल वी आर गिवींग द गव्हर्मेंट. मेर्शे राष्ट्रीय महामार्गाचेर सकाळी 10:40 पणजे सावन वास्को वचपी कदंबा बशीचो एक अपघात जालो. ह्या अपघातात कदंबा बस व्हरून डायरेक्ट बॅरिगेट्साचेर मोखली. बशीन आशिल्ल्या प्रवाशांक दुखापत जाला अशी माहिती बस ड्रायव्हरान दिल्या. म्हापशा जाल्ल्या जनता दरबार कार्यावळीत भाजपाचे कार्यकर्ते हाडून बसयले असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन केला. भाजपाचे टिफिन पे चर्चा आणि जनता दरबार सारक्यो कार्यावळी घेवन फक्त गोंयच्या लोकांक फटोवपाचो यत्न करता अशी खर टिका काँग्रेसीन केल्या. बुधवारा म्हापशांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत भिके उलयतालो. आयज तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना पावस गोंयांत इतलो पडटा आनी पावसाच्या हितून आनी बार्देशाच्या फूल शहरांत 3 दीस उदक ना. नळ पोरके पडलेले आहा. खंय ते तुमचे हर घर जल म्हणटाले ते
खंयची तुमची योजना आनी कसल्या हितून तुमी तोंड दवरून लोकां कडेन टिफीन पे चर्चा आनी कसली चर्चा आनी काल आमी पळयता हो तुमचो कसलो दरबार तो खबर ना करप्शनाचो दरबार काय लोकांक आय वॉश करपाचो लोकांक फुटोवपाचो दरबार हो दरबार म्हाका एक हसपाची गजाल दिसता आनी हे दरबार येतात पळय तेन्ना सगळे खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट सगळे तो मिनिस्टर येयला पर्यंत धांवन धांवन वयतात सगळ्या कडेन हरशीं काम कांय जायना तेंच्या कडेन हरशीं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कांय करिना वॉटर डिपार्टमेंटान कांय करिना PWD डिपार्टमेंटान सगळे म्हापशेचे रस्ते खणलेले आहात आनी तेचेर पॅचां घातलेली ती व्हांवून गेल्ली आहा तुमी ताका घेवंक जाय ज्या जाग्यार लोक कन्विनियंट जातले तुमकां विचारतले क्वेश्चन शेनवारचो सांजचो टायमार घेवपाक जाय वर्किंग डेजो न्हू लोक बाबडे कामाक वयतात भुरग्यांची स्कुलां स्टार्ट जाल्यात आनी त्या दनपारच्या काळार तुमी तो दरबार दवरतात म्हाजो आरोप आसा हो दरबार कोणाक हो दरबार तुमीच नाटकबाजी केल्यात थंय लोक तुमचेच येतात तुमचे डिपार्टमेंट तुमचेच सरकार तुमचेच आमदार बांदल्यात थंयचे तुमचो मिनिस्टर येता थंय फाटल्या दिसांनी दरबार हांगा भरलो जे क्वेश्चन लोकांनी विचारले तेजे पूर्ण जाले काय कितें म्हापशान आनी बार्देजान सगळ्या हाका लँड फिलिंग चालू आसा दोंगर कटींग चालू आसा रस्ते सारके ना हे तुमकां दिसना आनी कसलो दरबार घेतात तुमी पावसाच्या हेका लोकांक बेजीक हे उदकाचें हें ना मांद्रे मतदारसंघात रस्तो खणून केबल घातिल्ले रस्ते सारके पुरोवंक नात पावसा पयलीं थंय डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें पूण संबंदीत खात्यान डांबरीकरण करूंक ना आनी आतां पावसांत डांबरीकरण करपाक भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयल्या आतां पावसाक लागून एक तर पयलींच इबाडिल्ले हे रस्ते आनीक पिड्ड्यार जाला आतां थंय लॉबर हाडून उडयल्यात आतां पावसान कशें डांबरीकरण करतले कोण जाणा असो प्रश्न थळाव्या मदीं उप्रासला मेस्तावाडो कुर्टी वाठारांतली घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान मेस्तावाडो कुर्टी वाठारांतली दोंगराची पालसण कोसळ्ळी तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्लें एक व्हडलें झाड हुमटून पडिल्ल्यान येरादारी आडखून पडली थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून येरादारीक रस्तो मेकळो करून दिलो सरकारी येवजण्याचो लाव घेवन शेतकाऱ्यांनी शेतां करपाक फुडें येवचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयान मारला शिक्षा विजन संस्थे वतीन दिवचल पाजिका वाठारांतल्या वाळशी बोड्डे आनी लामगांवच्या शेतकाऱ्यांक सारें आनी बियाणें दिलां ते वाटले उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये उलयताले ह्या वेळार शिक्षा विजनाचे उपाध्यक्ष दोतोर दिनेश आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले हेल्प करपाचो इतलो आज तशें पयशे जाल्यार आमचे पर्सनली एका टायमार सगळे जाण करताले आज खुबशे कमी करतात पूण मेणकुरे आनी साळान जास्त करतात तशें बिचोलेन वाळशे बोड्डे आनी लामगांव करतात ह्या 3 जागे कडेन करतात शेती हांव जाणा ती परवडना तुका पण हे दिले म्हणून हेतून कितें तुमचें सगळें शेत जायना पण हे सगळी जी स्कीम करता गव्हर्मेंटाची संस्था ते फक्त तुमकां सपोर्ट करपाक प्रमोट करपाक की बाबा तुम्ही करा तुम्ही जर अशें गोश्टी करता जाल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करू आज जे आमी दिल्या बियाणे दिल्या आनी आमी सारें दिलें आसा शेती आतां दोतोरान सांगलें तशें मेन हें आसा पण फक्त आमची जी शेती कितें जाता हांगा कडेन ल्हान ल्हान कुडके आसल्या मुळे ती फिजिबल जायना खूब कडेन जर व्हडली शेती आसत जाल्यार ती टॅक्निकली करी म्हणजे सायंटिफिकली करी मशिनरी घालून करी जाल्यार ती खूब परवडटा
पण तरी शेती ही करपाक जाय. हांगाचे लोक पयलीं म्हणटात ते जे लोक शेती करतात तांच्या खरेंच आभार मानता, म्हणजे अजून तांच्यांनी चालू दवरल्या म्हणटात ती. आज सगळे लोक जर करून परत ऑर्गॅनीक फार्मिंगाचेर आयिल्ले आसात. आज शेती केल्या मुळे आमकां घरान जे भाजीपालो जाता तो गावता तुका, आमची शेतां बरी रावतात तुका आनी कितल्योच जातात. पूण आमचें कशें आसा केन्ना केन्ना आमकां ते एकोनॉमिकली फिजिबल जायना म्हणून परवडना. म्हणूनच आमचो सरकार कितलेशेच स्किमी करता. सपोर्ट प्रायज म्हणून दिता. काजीक सपोर्ट प्रायज आसा, भाताक सपोर्ट प्रायज आसा. प्रत्येक गोष्ट फाल्यां सकाळी तुमचे कितें इलेक्ट्रिकल पंप आसा बसयला तो सुद्दां गेलो जाल्यार ताका सुद्दां आमी सपोर्ट करता. हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता की तुमी हे गव्हर्मेंटाचे सपोर्ट घेवपाचो. सरकाराची हर घर जल येवजण अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन केला. बार्देस म्हालांतले सगळे नळ सुक्यार पडल्यात. पावस पडून लेगीत उदका पुरवण बंद आसा ही एक अजापाची गजाल आसा. देखून फाल्यां मेरेन जर बार्देस म्हालांत उदका पुरवण जावंक ना जाल्यार घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. आयज तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना पावस गोंयांत इतलो पडटा आनी पावसाच्या हितून आनी बार्देशाच्या फूल शहरांत 3 दीस उदक ना, नळ पोरके पडलेले आहा. खंयचे तुमचे हर घर जल म्हणटाले ते, खंयची तुमची योजना आनी कसल्या हितून तुमी वॉटर डिपार्टमेंटान फोन मारून विचारलो इंजिनियराक, तो सांगता की थंयसर म्हणटा अस्नोड्या प्रॉब्लम जालेले आहा, पंप सारको चलना आनी त्या खातीर ते फिल्टर उदक येयना आनी त्या उदकाच्या कारणान आनी मदें मदें प्रॉब्लम जाता म्हणटा लायटीचो. आतां म्हाका सांगा, तुमी जेन्ना तुमकां पावस अमक्या दिसा पडटलो म्हणून खबर आसलेलें आनी तुमी व्हडली व्हडली भाशणां दिवन थंयसर लोकांक सांगलें की आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान आनी कसलें मॅनेजमेंट तुमचें करून आमी तयारी दवरल्या म्हणून. हे बेजीक नेसेसिटीचें उदक आनी पावस येदो पडटा त्याच्या हेचेर आमच्या फूल बार्देशान आनी बाकीच्या वाठारांत उदक ना. गिमान उदक नासलें ती गजाल वेगळी, आतां पावस पडटा तरी उदक ना, ही दुर्भाग्याची गजाल आहा. हितूनसून आमी ह्या डिपार्टमेंट आनी सरकाराक वॉर्निंग दिता. खांडेपार जंक्शन हे अपघातांचें क्षेत्र जावन आसा. हे जंक्शनाचेर जावपी अपघातांक लागून हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक खातीर लेगीत धोक्याचें आसा. जर अपघाताचें प्रमाण कमी जातलें जाल्यार बेगोबेग उड्डाण पूल बांदपाची गरज आसा अशें मत थळाव्या लोकांनी उक्तायलें. खांडेपारचो रहिवासी आणि आता इस्कॉल सुटल्यानंतर हांगा गर्दी जाता. जो मेन मुद्दो आसा तो फ्लायओवर बांदल्यार 9 वर्सां जालीं, तो फ्लायओवर अर्दकुटो आसा आनी सपोज फ्लायओवर कंप्लीट सपोज जालो जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शकना. कारण पयर एक्सिडेंट जाले. जर फ्लायओवर आसलो जर भायल्या भायर गाडी वयतल्यो, ज्यो सर्वीस रोडान हांगाच्यो गाडयो येता, ज्या स्कुलाची भुरगीं येता, ज्यो सर्वीस रोडान जे येता ते फ्लायओवरान वयता आसले आनी हांगा भुरग्यांक कसलोच डिस्टर्ब जावपा नासलो. खांडेपारचें जंक्शन आसा तें एक्सिडेंटल झोन कसो जाल्लो आसा. हे हांगा अशें जंक्शन आसा आनी परती लोक येता, परती ते व्हेकल येता पळय तांकां कितें हांगासर कशें जंक्शना मुळप म्हणजे वळप तें कळना. कारण गुगल लोकेशन जेन्ना अमित शाह हांगा येयल्लो तेन्ना गुगल लोकेशनाचेर म्हणजे डायवर्शन केल्लें आसा, तें आजून पर्यंत अपडेट जाल्लें ना. ताका लागून गाडी ओवर स्पिडीन येता आनी हांगा एक्सिडेंट जाता. तर सुदैवान पयर आतां एक्सिडेंट स गड्यांचो एक्सिडेंट जालो, पूण सुदैवान तो इवनिंग जालो. तेच जर अशें दनपारच्या काळार अशें जालें आनी स्कूल जर स्टार्ट आशिल्लें जाल्यार कितें तरी जातलें. हांव म्हणटा इतले दीस आमी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडल्यान आमी सरकाराक हें करता, जागृताय करता, पूण सरकारान हेजेर कोणूच लक्ष दिना. कारण जेन्ना सरकार रावता काय कितें मोठे एक्सिडेंट जावन कितें फेटल जातले हे एका रावता काय कितें. ह्या खांडेपार जंक्शन अशें कितलेशेच क्रिएटीव प्रॉब्लेम आसा. इवन कंजेस्टेड जाता, कितें 4:30 गाडी येता आनी कशें वचप तें कळना. आनी जे कोण परकी हे येता लोक ट्युरिस्ट येता तेन्ना ते गुगल मॅपा प्रमाणे वयता आनी खंयच्यान कोण हें करता तें कांयच कळना. आनी आमकां पेरंट्सांक इतली भिरांत दिसता, कारण आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ते प्रायवेट गाडयेचेर वता आनी केन्ना कितें जाय तें सांगपा येना. ही मनांतल्यान सामकी भिरांत आसता. कित्याक केन्ना काय भुरगीं आमची घरा कडेन पावला पुरोवपा जाता
हेका लागून हांव परत एकदां इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे कडेन परत एकदां सांगूंक सोदता सरकारान हेजे कडेन बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजप पक्ष दोनूय सुवातो जिखतलो आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघातली चड मतां आसतली असो विश्वास कुठ्ठाळेच्या भाजप मंडळान उक्तायला. भाजप पक्षाचें काम पळोवन लोकांक 2024 वर्सा भाजप पक्ष वेंचून आयिल्लो जाय. आयज मेरेन भाजप पक्षान खूब बरी कामां केल्या अशें कुठ्ठाळेच्या भाजप मंडळाचें म्हणणें आसा. पद्दत ना आमची मेन म्हणजे तें कशें आसा जे आमचे कार्यकर्ते आसात जे लोकां मेरेन कशे पावतले हें सदां भारतीय जनता पार्टी पळयता आनी तेका लागून आमकां कंटिन्युअस अशे प्रोग्राम दिल्ले आसतात जे प्रोग्राम घेवन आमी लोकां मेरेन वचत आसता. आतां फाटलें असेंब्लीचें समज इलेक्शन पळयत जाल्यार थंय खंय तरी टिकेट लेट जाली हें जालें तितून जायते इश्यू जाल्ले पूण तो विशय आमी समज सायडीन दवरलो जाल्यार आतां जो सेंटरांत मोदी सरकार आसा खरेंच इतलें बरें काम केल्लें आसा तो कोणी एक बारीकांतलो बारीक मनीस सुद्दां आयज म्हणटा जर तर ताका विचारलें बाबा कोणा सपोर्ट करता ना आमी मोदी सरकार आमी मोदीकूच सपोर्ट करताले मोदी फुडें आमकां जाय 2024 आमी मोदीकूच सपोर्ट करताले हें आमकां लोकां कडल्यान आयकूं येता आनी हें म्हाका दिसता सेंटरांत जे लास्ट 9 वर्सां जे सरकार चल्लेलें आसा जे खंय एक तेजे खंय भ्रश्टाचार ना जावं त्यो स्किमी आसा त्यो बारीक लोकां मेरेन ज्यो पावोवन ज्यो मॅक्झिमम आतां एक स्वच्छ भारत अभियान हितूंतल्यान सुद्दां आतां तुमी पळयलां म्हणजे लोकां मदीं कशी जागृताय हाडप आमी खंय नाका जाल्लें घाण करता हें तें खंय तरी आमी कशें सुदारप हें अशें बारीक गोश्टी सुद्दां ह्यो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाय तशें शिकयलेलें आसा आनी खरेंच लोक बरे उत्साहीत आसा आनी तशेंच म्हाका दिसता लास्ट टायम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता थोडी वोट मातशी कमी पडलेली पूण हे फावटी आमी मॅक्झिमम जी आसा जी मार्जीन कुट्टाळ्यांक मेळटली आनी हें म्हाका हें आसा खात्री आसा. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.